दिवचल आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जावचो म्हण आपूण सकारात्मक आसा आनी नव्यान बीसीसीआयचो सहसचिव पदार नियुक्त जाल्लो रोहन देसाईय सकारात्मक आसा अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या। आरडीएक्सको ब्युरो रिपोर्ट। आणि त्याचबरोबर बिचोली आणि दारगाळ दिसतात दो बीसीसीआयचो स्टेडियम जावपाचो त्या बाबतीसून कितको फायदो तुम्ही घेतलो? सगळ्यात सर्वप्रथम हांव रोहन बाब देसाय हेची जॉईंट सेक्रेटरी ऑन द बीसीसीआयचे जाले बद्दल संपूर्ण गोंय सरकाराच्या वतीन त्याचबरोबर म्हजे खेळगड्याच्या वतीन आणि खास करून क्रिकेटवीरांच्या वतीन हांव मनापासून ताचें अभिनंदन करता। कारण रोहन बाब देसाय हो बरोचसो खेळ आणि क्रिकेट हे ताणें गोंयान बरोचसो बरें खेळून आयिल्लो म्हणून भुरगो आणि ताका ज्ञान आसा। दुसरे प्रश्नाचे उत्तर दिता आसतना हांव इतलें म्हणटलो, आज रोहन बाब देसाय जसो बीसीसीआयचेर आसात संपूर्ण गोंय आज आतुरतेन वाट पळयतात। देर शूड बी अ ड्रास्टीक चेंज इन द स्पोर्टिंग फील्ड एस्पेशली इन द क्रिकेट। आता ड्रास्टीक चेंज कसो जावपाक शकता ते थोडेशे हांवें म्हज्या भाशणांत उल्लेख केल्लो आसा। आज खेळापेक्षा मोटिवेशन आसप हे तितलेंच महत्वाचें आसा आणि खेळ जो आसा तो फक्त टाइमपास म्हणून न खेळटा आसतना तातूंत भितर आपण करियर घडयतलो हो जो पर्यंत आमी निश्चय करिना तो पर्यंत खेळगडे जावपाक खूब डिफिकल्ट आसा। म्हणून रोहन बाब देसाय हाणेन पयलो वर्कशॉप्स आणि कावन्सिलींग आणि जे खेळटा तांकां आज मोटिवेट करप हें तितलेंच महत्वाचें आसा। दुसरी गोष्ट जो इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमाचे आमी विचार करतात, हांवें ऑलरेडी वारंवार आमच्या गोंयच्या विधानसभेच्या सभागृहान सांगिल्लें आसा की इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम हांव बिचोली खातीर आमी फॉर आसात। कारण आमकां प्रत्येक जो ग्रामीण भाग जो आसा तो ग्रामीण भागाची आमकां उदरगत करपाक जाय। प्रत्येक कडेन एकेच कडेन जर हे आयलो जाल्यार पॅन गोवा हे जे चित्र आमकां जे आज बदलपाची गरज आसा तातूंतलो जर प्रकल्प जर कितें जर आयलो बिचोली सारकेल्या मतदारसंघात जाल्यार म्हाका दिसता बिचोली मतदारसंघाचो चेहरा मोहरा बदलपाक शकतले। आणि म्हणूनच रोहन बाब देसाय यांची बीसीसीआय जाल्ली नेमणूक म्हज्या क्रिकेट प्रमोट करपा खातीर आणि इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम आज तेजी मुखार हाडपा खातीर आमकां भरपूर फायदो जातलो अशें खेळ आणि युवा वेव्हार मंत्री ताची म्हाका खूब खात्री आसा।